4 वरां झाली बाबा माझ्या पुढे ये नका बाहेर घेऊया बाहेर आगात घ्या ही दिल्लीच्या लोकांनी दोघांनी त्याची जागा घेतलेल्या मार्केट ज्यांचा रस्तो जातो त्याचा कमर्शियल जाता आणि सायडीची जागा कमर्शियल जाता त्या खातीर तो रेट आयज तो कमर्शियल मार्केट रेट हो करपाक जाय कमर्शियल जाता मार्केट रेट मेळपाक जाय एक मिनिट दोन सायडीक रस्तो फाटल्या दिसांनी तेंच्यानी रस्तो रूंद केलो दोन सायडीक पॅरापेट बांदले रस्तो रूंद जावपाचे नासले लँड एक्वायर जाल्ले आतां तेंच्यांनी दिल्लीवाल्यांनी रस्तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड 21 मिटर सायडीचो जागो शेतकारांचो आमच्या गांवांचोच आसा तेजे सायडीक सगळे दिल्लीवाल्यांनी जागे घेतलेले आसा ना विकूंक ना जबरदस्ती दिल्लीवाले 90% दिल्लीवाल्यांनी जागो घेतला विदाउट एक्विजिशन किंवा विदाउट सायडीक नो दिल्लीवाले एक्विजिशन हे करतले विकले कोणीतरी म्हणून घेतले सर भारी कितले जणांनी घेतल्या भितरले कितले तरी एमएलए हॅलो कितले तरी एमएलए अभी तुम्ही आता यांची भेट घेतली किने म्हणपाक जाता किने जालें काय ना सरकार खंयचो तरी एक रस्तो करपाक सोदता लिंक रोड नारगाळच्यान आणि त्याची अकस्मात सर्वे सरकारान सुरू केली कांयच इंटिमेशन गांवच्या लोकांक दिनासतना विचारनासतना एक्विजिशना खातीर सगळे शेतांतली शेती जमीन एक्वायर करपा खातीर सर्वे करपाक अकस्मात सुरू केली तेन्ना गांवच्या लोकांनी निशेध व्यक्त करपाक जेन्ना ते रस्त्यार आयले आनी सर्वे आडयली तेन्ना तांकां अटक करून हांगा हाडले ही सरकारान जबरदस्ती थांबोवची ते मेळावली प्रकरण सरकाराच्या आंगलट आयिल्लें आसा सरकाराक खबर आसा की लोक एक कडेन जाले जाल्यार थंय कोणाचें कांयच चलना तेन्ना मुख्यमंत्र्याक आनी सार्वजनीक बांदकाम खात्याक हांव रिक्वेस्ट करता की लोकां कडेन पयलीं गांवच्या लोकां कडेन उलोवचें त्यांची मान्यता घेवची आनी फुडें वचचें आनी जो रेट आज तांकां जो कितें एक्विजिशनाक दिवपाचो थरयला तो मार्केट रेटीन दिवचो कमर्शियल जाता जाता ती मागीर तांकां खंय सामको कमी रेट दिवपाचो थरयल्लो म्हण आतांच म्हाका कळ्ळें पूण तो मार्केट बरो रेट दिवचो आनी समज तांचो विरोध आसा शेतां आज शेतां राखपाक जाय ऑलरेडी त्यांनी मोपा एअरपोर्टाक सगळीं शेतां सोंपयल्लीं आसा तेन्ना त्याचेर बरो एक कितें नवो तोडगो काडचो अशें करचें न्ही दादागिरी करची न्ही लोकांक पयलीं विश्वासांत घेवचें डिस्कशन करचें आनी फुडें वचचें आज सरकारांची दादागिरी करता ती बंद करची कारण मेळावले आंगलट आयिल्ले आसा तशें प्रत्येक कडेन आंगलट येवं शकता आनी सरकारा वयलो विश्वास हो लोकांचो गेल्लोच आसा उरिल्लो ताचेरलो विश्वास परत वतलो ह्या खातीर मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की हातूंत लक्ष घालून तडजोड कर गांवच्या लोकां कडेन उलय आनी फुडें सर उगीच ही दादागिरी करूं नाका लोकां हांगा पडले थंय व्हेले आज जरी तुवें भरून व्हेले फाल्यां 100चे 1000 जातले 1000चे 10,000 जातले आनी परत गोंयांत एक नवी अस्वस्थता निर्माण सरकार जावन आपल्या हेचेर करता ते करचें न्ही कारण गोंयकार हे समंजस आसा आटागाटी करच्यो आनी फुडें वचचें जाय जाल्यार आनी जर लोकांचो विरोध आसा जाल्यार हें काम ताबडतोब बंद राजकीय दृश्ट्या सरकार खंय तरी राजकीय सुडूगत अशें तुमकां म्हणपाचें सरकाराक सुडाचो प्रश्न सरकारा जनताच दिसना आपुणूच दिसता आनी फुडल्यान कोणूच दिसना म्हणून ह्यो गजाली जाता सरकाराक सद्या कांयच दिसना अशी परिस्थिती जाल्या कारण सगळ्यांची तोंडां दायवटेन जाल्या म्हणून ही गोष्ट घडटा सीएमान काल स्टेटमेंट केलं की जे कोण असे क्रिमिनल आसा दादागिरी करता तांकां 6 म्हयन्या भितर उडयतले
तुका दिसता गव्हर्मेंट दादागिरी कित्याक फूल गव्हर्मेंटूच भितर उडोवपाचो सीएमान कोणाक लागून ते स्टेटमेंट केलो हे इम्पॉर्टंट आसा न्ही खरेंच कोण क्रिमिनल ते पळोवचें लागतले क्रिमिनल आज अशें उगड्यार वावुरतना दिसता आनी 4 दीस भितर पडटा आनी सुट्टा आनी सगळे सरकारा कडेन आज सेटींग जाल्लें आसा त्या खातीर लॉ एंड ऑर्डर आज घसरलेली आसा सरकार जर कायद्या विशयक स्ट्रिक्ट रावलो जाल्यार अश्यो गजाली आनी अशें स्टेटमेंट करपाची गरज ना पूण सगळे जाण सगळे भरभटलेले आसा क्रिमिनल मदीं आनी सरकार मदीं आनी स्टेटमेंट करून लोकां मदीं फक्त लोकांक आयकुपाक दिता सगळे अशी परिस्थिती आज निर्माण जाल्ली आसा दुसरे कितें जाय कितें नाका कोणाकूच विश्वासा आपण काडले केले गेलो कशें गेलो कितें 5 लोक ल्हान भुरगीं हाडून सारखी हायकोर्ट केस आहे हायकोर्टान तर डिसायड केलें की परत रिजर्वेशन करचें म्हणून हायकोर्टान तर डिसिजन दिलें सो परत रिजर्वेशन करून परत आनी 15 दीस वचपाक जाय सो लेट द डेट फिक्स जावन न्ही आमची तयारी आसा पेडण्यां म्हापसा आमी लडयतले आमी थंय आमचे कार्यकर्ते आसा ते आमी लडयतले आमचे कार्यकर्ते ते आमी डिक्लेअर करतले पूण जो हो रिजर्वेशनाचो गेला तो मोकळो कोर्टांतल्यान जर जाता सर आनी जालो जाल्यार परत रिजर्वेशन करचे लागले आं ते करतना परत 15 दीस चलचे लागले तेच्या नंतर इलेक्शन जातले ते इलेक्शन डिक्लेअर जाता म्हणल्यार आमी हे स्पश्ट करता भुमिका